नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ गोय आयोजित कोंकणी वाचन विश्वाच्या आयच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. कोंकणी वाचन विश्व आपल्या साबार कार्यावळींतल्यान कोंकणी साहित्य प्रकारांत हात घालून अभ्यासपूर्ण सादरीकरणां आनी चर्चासत्रां घडोवन हाडटा. दर दुसऱ्या आनी चवथ्या ब्रेस्ताराक ही कार्यावळी जातात. इश्टानो, सांगपाक अभिमान दिसता, कोंकणी वाचन विश्व आयज फक्त कोंकणी लोकां मदीं मर्यादीत रावनासतना हेर क्षेत्रांतूय लोकप्रिय जावपाक लागला. सुमार 800 वयर वांगडी आयज मेरेन आमकां जोडल्यात. आयची ही कार्यावळ खासा कोंकणी खातीर खूब लागींची. हालींच 4 फेब्रुवारीक आमी कोंकणी राजभास दीस मनयलो. आयज कोंकणी राजभास चळवळीचेर लिखीत साहित्य निर्मुपी लेखकांची मुलाखत हांगा जातली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा, 1961 वर्सा गोंय स्वतंत्र जालें आनी गोंयकाराक पर्यायान कोंकणी लोकांक पयलीच फावट आपली राजकीय आनी सांस्कृतीक वळख दाखोवपाची संद मेळ्ळी. पूण उपरांत मुक्त गोंयांत विलीनीकरणवाद आयलो. कोंकणी मराठी धुळवट जाली. संस्कृतायेच्या नांवान शबय जालो. सुदैवान ओपिनियन पोलान हो प्रश्न सुटावो केलो आनी गोंयाक महाराष्ट्रांत विलीन जावपाचे वाटायले. मुक्ती उपरांत गोंयांत जायती बारीक मोठी आंदोलनां जाली. तातूंतल्यान समाजीक, भाशीक, राजकीय आंदोलनाचो विचार केल्यार 29 जुलय 1985 दिसा आरंभ जावन 4 फेब्रुवारीक 1987 दिसा सोंपिल्ले गोंयचे राजभास आंदोलन हे सगळ्यांत म्हत्वाचे. ते आंदोलन वट 555 दीस चलिल्ले. स्वतंत्र राज्या खातीर राजभास गरजेची आशिल्ली आनी ह्या खातीर भौमानिस्त पुंडलीक नायक हांच्या फुडारपणा खाला कोंकणी प्रजेचो आवाज ह्या संघटनेन रातीचे दीस करून कोंकणीक गोंयचो राजभासेचो दर्जो दिलो. गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो फावो करून दिलो आनी संविधानाच्या 8वे वळेरेंत कोंकणीचो आस्पाव केलो. इश्टानो, कोंकणी भास ही आपली भास, ही म्हजी भास हो दृश्टिकोन दवरून हो संघर्श पयल्या दिसा साकून जाणी अणभवला. तातूंतले 2 साक्षीदार म्हालगडे आमचे मदीं आसात. ते म्हळ्यार भौमानिस्त संजीव वेरेकार बाब तशेंच भौमानिस्त श्याम वेरेकार. संजीव बाब तशेंच श्याम वेरेकर बाबाक परतून एकदा येवकार दिता. विद्यार्थ्यां खातीर, अभ्यासका खातीर इतिहास आनी म्हत्वाच्या घडणुकांचे वळेरेचो आराखडो दिवपाचो यत्न तांणी आपल्या लेखनांतल्यान केला. मुखार वचचे पयलीं तांची थोडक्यांत वळख करून दिता. भौमानिस्त श्याम वेरेकार श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज मडगांव हांगाच्यान अर्थशास्त्र विभाग मुखेली म्हणून 2001 वर्सा ते निवृत्त जाले. अर्थशास्त्र आनी कोंकणी साहित्याचे ते अभ्यासक. तशेंच कोंकणी भाषा मंडळाचे सरचिटणीस, विद्याभवन शाळा समितीचे अध्यक्ष, कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष आदी पदां तांणी यशस्वीपणान सांबाळल्यात. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक बोर्ड, कोंकणी वाचन पाठ हांच्या संपादक मंडळाचे ते निमंत्रक आशिल्ले. मुंबय विद्यापीठ, CPIR, गोंय विद्यापीठ, ICSR, गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे अशा वेगवेगळ्या संस्थांच्या कार्यांनी तांचो सहभाग आसा. धालो, कुणेकुस्कूर, लोकवेदाचो रूपकार, ओपिनियन पोल, आमचे पर्यावरण, कोंकणी ललित निबंध, कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृताय आदी पुस्तकांचे लेखन आनी संपादन तांणी केलां. ह्या तांच्या कार्या खातीर तांकां साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. कोंकणी भाशीक चळवळीचे दुसरे साक्षीदार भौमानिस्त संजीव वेरेकार. संजीव बाब 9 वर्साचे आशिल्ले तेन्ना सावन तांणी ओपिनियन पोलाची चळवळ लागींच्यान पळयली.
सुमार 1977च्या अदमासाक ते कोंकणी भाशेच्या चळवळींत भितर सरले. एकंदरीत कोंकणी साहित्याच्या मळार तांचे भरीव योगदान आसा. भाव झुंबर, गांवांतली सांज, पडवे वयली सवणी, चैतन्याच्यो पावळ्यो, सांज सुलूस, रक्तचंदन आदी कविता झेले तांच्या नांवार आसात. गद्य प्रकारांत मांड ओसाड जातना तशेंच तिपय हो एकांगी संग्रह, हाडा मासाची देवळां हे व्यक्तिचित्रण, यादीचे कुरकुट हो निबंध झेलो, चवथो खांबो कोस्मेतना हे पत्रकारितेंतल्या अणभवावेले पुस्तक, तशेंच कोंकणी राजभास कशी जाली आदी पुस्तकां तांणी रचल्यात. रक्तचंदन हे पुस्तका खातीर तांकां 2021 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. तशेंच हेर साबार पुरस्कारय तांकां फावो जाल्यात. आयज तांची मुलाखत घेवपाक आमचे मदीं उपस्थित आसात भौमानेस्त अनंत अग्नी. अग्नी सर म्हळ्यार अनंत उतरांचो भंडार, खंयच्याय कार्यक्रमांत जीवसाण हाडपी सूत्रसंचालक, विद्यार्थ्यांच्या काळजांत घर करून रावपी एक प्रतिभावंत शिक्षक आनी कोंकणींतलो स्वयंप्रकाशी सदांच परजळपी अग्नी. फुडलीं सुत्रां सराच्या हातांत दिवचे पयलीं एक कळोवणी. तुमकां जर कसलेय प्रश्न आसले जाल्यार ते तुमी यूट्यूबाच्या कमेंट बॉक्सान घालचे. आमी ते सरळ लेखकाक विचारतले. चड वेळ घेना, मागता सर अनंत अग्नी हांचे लागीं तांणी फुडलीं सुत्रां हातांत घेवची. सर. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळाच्या वाचन विश्व ह्या माळे भितर आयज एक नवो एपिसोड घेवन येतना तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट येवकार दिता. कांय तांत्रीक कारणां खातीर कार्यावळ थोडीशी उसरां सुरू जाली म्हणपाची दिलगिरी व्यक्त करता. आयज ही राजभास आंदोलनाचेर आदारीत 2 पुस्तकां आनी त्या पुस्तकांचेर ही चर्चा त्या दोन्ही पुस्तकांच्या लेखका कडेन. हाची फाटभूंय अशी की आमी जाणात हालींच आमी राजभास दीस मनयलो आनीक इतिहास आमकां सगळ्यांक म्हत्वाचो आसता कारण इतिहासांतल्यान स्फूर्त घेवपाची आसता. आनी आमची कोंकणी चळवळ जी आसा, कोंकणी भाशीक चळवळ ही संघर्शाची चळवळ आनी ह्या संघर्शांतल्यान मेळिल्ल्या जैताची चळवळ. आनी म्हणून जो संघर्श आमच्या कालच्या पिळगेक करचो पडलो, आमच्या वाडवडिलांक करचो पडलो, त्या संघर्शांतल्यान स्फूर्त घेवन आयच्या तरण्या पिळगेक एक स्फूर्त मेळची, उर्बा मेळची आनी आपले इतिहासाची वळख घडोवची अशे तरेचो हावेस घेवन आयच्या कार्यावळीचो उद्देश आसा. वाचन विश्व ही माळ सप्टेंबर 2020 सुरू केले उपरांत सातत्यान वेगळे वेगळे तरेच्यो कार्यावळी ह्या वाचन विश्व माळे भितर घडोवन हाडल्या कोंकणी भाशा मंडळान. ताचो उद्देश आसा की तरणे पिळगेक वाचना कडेन लागीं उरचे आनीक ह्या वाचना कडेन आयिल्ले तातूंतल्यान आयची जी तरणी पिळगी आसा तांकां समिक्षा आनी ताका धरून उलोवपाक मोटिवेट करचें म्हणून. आनी तातूंतल्यानच फाटल्या 36 वेगळे वेगळे एपिसोडां मदीं माळेंतल्यान कितलेशेच तरणाटे भुरगे वेगळे वेगळे साहित्य प्रकाराचेर आयज मेरेन उलयत आयले. आयज आमचे मदीं राजभास चळवळीच्या संदर्भांत जो इतिहास पुस्तकाच्या रुपांत आयिल्लो आसा, ग्रंथाच्या रुपांत आयिल्लो आसा, ताचेर भासाभास करपा खातीर आमचे मदीं 2 लेखक आसात. एक गोंयच्या इतिहासाची 2 पानां, राजभास आंदोलन हे शांबाब वेरेकार हांचें पुस्तक, ताचेर आमी भासाभास करपाचे आसात. प्राध्यापक शांबाब वेरेकार हांचे कडेन समिक्षाबाईन खूब बरे तरेन तांची वळख घडयिल्ली आसा आनी तांची वळख सगळे कोंकणी चळवळीक आसा, देखून हांव चड वेळ आनीकय तांची वळख करपा खातीर हांव वगडावचो ना. राजभास आंदोलन हे शांबाब वेरेकारांचें पुस्तक. जाल्यार कोंकणी राजभास कशी जाली हे संजीवबाब वेरेकार हांचें पुस्तक. संजीवबाबाक ह्या वर्साचो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला कोंकणी भाशा मंडळ आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां परबी भेटयता. आनीक आयच्या ह्या भासाभाशेची सुरवात करतना ही दोन्ही पुस्तकां जी आसात त्या दोन्ही पुस्तकांची जी कालीत आसा ती वेगळे वेगळे तरेची. देखीक संजीव बाबांचें पुस्तक जें आसा तें एक वेगळ्या तरेन फुडें 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 वचत रावता आनीक श्यामबाबाचें जें पुस्तक आसा ह्याच इतिहासाचेर तें एक वेगळे तरेन मुखार वचत रावता वाचता आसतना. आयज ह्या सगळ्याच गजालींचेर आमी उलोवपाचे आसात, पण सगळ्यांत पयलीं म्हाका दोनूय लेखकांक विचारपाचें आसा की एकूणच राजभास आंदोलनाचेर बरोवचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें
आणि तें दिसले उपरांत तुमी कशे तरेन तयारी केली आणि हें पुस्तक पुराय जाता मेरेन किती जतनाय तुमकां घेवची पडली, कारण इतिहासाचेर पुस्तक बरयतना कांय गजाली आमकां लक्षांत दवरची पडटा, थोडीशी जतनाय घेवची पडटा. आनी त्या नदरेंतल्यान म्हजो पयलो प्रस्न शामबाब तुमकां दोनी अर्थान दोनी लेखकांक आसा, पूण हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करतां की बरोवचें अशें कित्याक दिसलें आनी त्या तरेंतल्यान तुमी कितें तयारी केली आनी कितें जतनाय घेतली. ही फाटभूंय सांगपा खातीर मातशें पळय आदी वचचें पडटलें. म्हज्या आयजवरच्या भौशीक जिवितांत 3 व्हड आनी इतिहासीक मोलाच्यो अश्यो गजाली घडल्यो. एक गोंय मुक्ती, दुसरें ओपिनियन पोल आनी तिसरें राजभास आंदोलन. गोंय मुक्ती पळोवपाक मेळप आनी तातूंत वांटेकार जावपाची संद मेळप हें एक सामकें अभिमान दिसपा सारकी गजाल, एक अप्रूप गजाल. गोंय मुक्ती जातकच 6 वर्सांनी ओपिनियन पोल आयलो. ओपिनियन पोलान चडशे सगळेच गोंयकार सामील जाले आनी ओपिनियन पोला उपरांत 18 वर्सांनी राजभास आंदोलन जालें. राजभास आंदोलन गोंय मुक्ती उपरांत सुमार 25 वर्सांनी जालें. म्हणजे हो 30 वर्सांचो जो काळ आसा तो भोव मोलाचो काळ आसा. ह्या काळांत कितें घडलें, कशें घडलें हाचेर हांवें 2 पुस्तकां बरयल्यांत. गोंयच्या इतिहासाची 2 पानां. पयले खंड ओपिनियन पोलाचेर आसा आनी दुसरो खंड राजभास आंदोलनाचेर आसा. ताच्या फाटली प्रेरणा म्हणजे अस्मिताय प्रतिश्ठानान हें छापून घेतलां. तयारी तुमी केली हे पुस्तक बरयत आसतना. जनमत कौलाच्या विशयाचेर की खूब मोठी चर्चा जाताली. कोण हो बापूय तो आजो अशे तरेची चर्चा जाताली. आनी गजाल अशी जाली की उदय बाब भेंब्रे सारकिल्ले जे फुडारी आशिल्ले तांणी त्या काळार जनमत कौलान खूब मोठें योगदान दिल्लें. तो फक्त उदय बाब भेंब्रेच न्हय, कितलेशेच आशिल्ले. पूण प्रत्यक्ष जनमत कौलाचे जे इतिहास आसा न्ही तो वेळार त्या काळार ते जे वावुरिल्ले तांचे कोणाच कडल्यान तो जाय तसो इतिहास बरोवन आयलो ना. म्हण ताका लागून वेगवेगळे प्रत्येक जाण वेगवेगळें भाशण करताले. म्हणटकर हांवें अशें चिंतलें की हांव जनमत कौलाच्या बाचेर उलोवंक हें बरोवंक शकना, कित्याक हांव तेन्ना 8-9 वर्सांचो. म्हाका याद आसा पूण म्हाका तें स्पिरीट कांय ना. म्हणटकर ताजेर बरोवपाचो म्हाका तसो अधिकार ना. पुणून हांव कोंकणी राजभास आंदोलनांत हांव सामको सक्रीयच आसा. म्हणजे तें आखटें आशिल्लें होमखण न्ही, त्या होमखणान हांव सामको इगळो कसो पेटला आनी कायलीन वडे बिडे अशे करपना तसो हांव सामको त्या हातून पयल्या दिसाच्यान आसा. म्हणटकर हांवें चिंतलें की फुडल्या कांय काळान मागीर मदीं मदीं स्थित्यंतरां घडलीं कोण कोण आनी कांय जाण भलत्याचीच नांवां घेवपाक लागले. खरें सांगपाचें राजभास कोणें केली जाल्यार हांव तांचें नांव घेना, अमक्यान केली. पूण जांचीं नांवां घेताले पळय तांचे कोंकणी राज्यभाशेक विरोध आशिल्लो. ते कोंकणी वांगडा मराठी मागताले. म्हणटकर अशे लोक जेन्ना अशें फाल्यां म्हळें जर कितेंय कोणेंय जर तांणी जर म्हळें हो बरयलो जाल्यार हो इतिहास तो कितें जातलो. म्हणटा हांव जर जेन्ना आशिल्लो आनी हांव प्रत्यक्ष दोळ्याचो साक्षीदार म्हणटकर हांव जें जाणा हांव जंय कित्याक हांव फक्त सावयवेरें जरी आशिल्लो जाल्यार हांव काणकोण जाल्यारूय वतालो, सावड्ड्या जाल्यारूय वतालो. म्हणटकर आनी हांवें म्हाका एक संवय आशिल्ली भुरगेपणांच्यान थोडी कातरणां काडून दवरपाची, सगळीं न्हय पूण ती कातरणां म्हजे कडेन आशिल्ली. हांवें म्हणलें हांव जो जाणा तो इतिहास हांव बरयतलो. हाचो अर्थ खंयचोच इतिहास 100% पूर्ण असो आसता अशें ना. पूण हांवें चिंतलें कितें ही जे स्टेजीर रावन जे फुडारी आसता न्ही तांचे नांवां सगळ्यांक खबर आसता, पूण त्या फुडाऱ्याकूय खबर नासता की आपूण खंयचे स्टेजीर उबो रावला आनी हो माटोव कोणें घाला तो ताका खबर नासता. तो तें भाशण करता आनी वता. पण हांवें म्हणलें कार्यकर्त्याच्या नदरेंतल्यान हांवें पुस्तक बरयलें. फुडाऱ्याचेर अन्याय करिनासतना
काणकोण ते पेडणे मेरेनचे कोण कोण हातूर आशिल्ले म्हणजे त्या काळार कितें अशें अग्निबाब त्या काळार कोंकणी कुटुंबां आशिल्लीं म्हणटकर आमकां सावड्ड्या खंय वचपाचें काय म्हणल्यार सगळे जाणां आसताले मळगांव कोणाक मेळपाचें सांकळे कोणाक आतां ना आतां कोंकणी सर्वसमावेशक जाला आतां तशें म्हण हें फरक करूंक मेळना पेडण्या कोण ठरावीक मनीस आसताले कोंकणी म्हणजे ह्या सगळ्याचें योगदान ह्या पुस्तकान येवचें आनी त्या कार्यकर्त्यांक न्याय मेळचो हे हाजो अर्थ म्हाका ज्यो खबर ना त्यो कांय गजाली उरल्याय आसत पूण हाजे खातीर हांव फुडली चर्चा जावचे पयलींच हांव म्हजें क्लियर करता म्हजे कडेन जितलें जावंक जाय आशिल्लें तितलें हांवें बरेंच सगळे कश्ट करून सगळ्यो लायब्ररी म्हजे कडली कात्रणां आनी म्हज्यो यादी आनी परत हांव त्या वाठारांनी भोंवलो काणकोण गेलो सांकळे गेलो तांचें क्रॉस चॅकींग करपाक फक्त म्हजी याद आसा ती फायनल न्हय त्यो गेलो आनी परत तें म्हायती परत हांवें मातशी कानस मारली आनी तातूंतल्यान हें पुस्तक हांवें केलें दुसरी गजाल की म्हज्या हाजे प्रमाण हें जरी हांवें बरयलें जाल्यार समजा एखाद्रो सावड्ड्या एखाद्रो वास्को काणकोण कोण जर असोच म्हज्या सारको करपल्लो आसलो जाल्यार ताणें त्या वाठारांतलो इतिहास तो बरोवचो संपूर्ण मेळून एक इतिहास जातलो हांवें ही सुरवात केल्या अशें म्हजें म्हणणें इतलोच म्हजें म्हणणें ह्या खातीर हो उरचो आनी नव्या भुरग्यांक नवे पिळगेक तो खरो इतिहास कळचो ह्या खातीर नांवां सकट करचो कितें आनी नांवां चुकलीं आनी एखाद्रें कोणें म्हणलें की तुवें म्हजें घालेंच ना म्हणून म्हाका वायट बी दिसपाचें ना पूण अशें म्हणलें जाल्यार हांव सगळ्यांचेरूच अन्याय करूं शकना न्ही म्हणून म्हज्या पुस्तकान म्हाका दिसता 200 तरी नांवां आयलीं आसतलीं मेजीत जाल्यार सगळीं म्हणजे त्या खातीर हांवें बरयलें बरीचशीं नांवां तुमच्या हातूंत भितर आयल्यात आनी वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले आयल्यात पेडणेचे आयल्यात काणकोणचे आयल्यात कुडचडेचे आयल्यात वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले आयल्यात हांव फुडले प्रस्ना कडेन वचे पयलीं आमच्या पळोवप्यांक एकच सांगता की तुमकां जर श्यामबाब किंवा संजय बाबाक कितें प्रस्न विचारप संदर्भाक जाल्यार तुमी चॅट बॉक्सांत ते घालचे आमी वेळाचें भान दवरून आनीक प्रस्नाची एकूणच स्वरूप पळोवन ते प्रस्न तांचे मेरेन पावोवपाचे आनीक जापो तुमचे मेरेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले श्यामबाब तुमी प्रत्यक्ष ह्या आंदोलना भितर आशिल्ले राजभास आंदोलना भितर तुमी घडये अशें मुखार नाशिल्ले आसात वेगळे तरेचो तुमचो रोल आशिल्लो आनी हें पुस्तक बरयता आसतना तुमकां तुमच्या प्रत्यक्ष इनवॉल्वमेंटाचो फायदो जालो काय लुकसाण जालें हो प्रस्न हांव विचारपा फाटल्यान एक कारण अशें आसा की हांव उदय बाबाक एकदां विचारिल्लें उदय बाब तुमी ओपिनियन पोलाचेर कित्याक बरयनात काय म्हणून सो उदय बाबाला आपल्याला प्रत्यक्ष तातूंत भितर इनवॉल्वमेंट आशिल्ले कारणान घडी आपल्याक भंय दिसता की आपूण तातूंत भितर चड असो प्राकर्शन दिसत म्हणून आपूण बरयना सो तुमी बी आशिल्ले ह्या हातूंत भितर तुमकां त्या तुमच्या इनवॉल्वमेंटाचो फायदो जालो हें पुस्तक बरयतना काय लुकसाण जालें म्हणजे पुस्तक लेखक म्हणून त्या वेळार हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी म्हळ्यार सरचिटणीस आसलो एक दीस कितें जालें म्हाका दिसता 20 जुलय 1985 हो काळ आसलो आनी हांव आनी फेरेस्तांव काळदोस जे कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आसले आमी दोगूय जाण भितर सरताले जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाचो कचेरी प्रमुख आनी कोंकणीचो बरो कार्यकर्तो बाबली नायक थंय सामको चवताळून बसला आनी आमी बसना बरोबर हें कितें चलना आमी दोगूय जाण टटास जावन ताजे कडेन पळोवपाक लागले तर ताणें म्हटलें पळय आयचो पेपर वाचला तुमी हय वी हेराल्ड हातूंत एक अग्रलेख आयिल्लो राजन नारायणान तो अग्रलेख बरयल्लो आनी तो असो बरयल्लो की आज जर तुमी फुडें वयर चल्ले ना आज जर तुमी मुखार चल्ले ना जाल्यार तुमी केन्नाच मुखार सरचे ना आज मुखार सरात आनी कोंकणी भाशा वाचयात तर जाल्लें कितें लुईजीन फालेरोन 19 जुलयाक एक बील हाडलेलें राजभास बील आनी तें राजभास बील तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे हांणी ताजेर जें भाश्य केलें तें लोकांक मनाक लागलें ताणें तें किकोंत करून उडयलें अरे आदी कोंकणी भास सारकें शिकून घे सारकें उलोवंक शिक आनी कितें कितें आसा तुमच्या कोंकणीन पयलीं साहित्य निर्माण करात मागीरूच कोंकणी राजभास करात आनी अशे तरेन
ताणें वायट शब्दान उलयलें आनीक तें बील ताच्यान कांय त्रुटी आसल्यो, टॅक्निकल त्रुटी आसल्यो आसत. देखीक गुजराता खातीर बी कितें आसचें, राजभास खंयची आसची तें बरोवंक नासलें. ताणें फक्त कोंकणी ही गोंयची राजभास आसची अशें बरयलें. आनी त्याच आदारान राजन नारायण ह्या वी हराल्दाच्या संपादकान एक बरो सामको तापोवन घालपी असो, म्हणजे सामको चवताळून घालपी असो एक लेख बरयलो, एडिटोरियल बरयलो. आनी तेच वाचून बाबली नायक खुबळलो. म्हणटकीर आमी म्हटलें कितें करुया, आमी कितें तरी करुया म्हणून मारलो. कितें जाल्यार आमी एक बसका पळोवया आनी आमी निशेध करुया पयलीं. म्हणजे रोखड्यान आमी कितें केलें, सांजेचो वेळ आसलो 3 सुमार. रोखडे ताणें लागीं कोण आसले पळय न्ही तांकां आपोवन हाडले. उदय बाब बेब्रो, आमचो फेलिक्स बाब म्हजे बरोबरच आसलो, तो अध्यक्ष आसलो. तुमच्या पुस्तकात आयला उल्लेख ताचो? म्हज्या पुस्तकांत उल्लेख आयला. आतां एखादें नांव करून याद येना आसत, पूण लागीं जे कोण आसले म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळाचे जाळवंदारा पैकी, कोंकणी भाशा मंडळाच्या वांगड्या पैकी जे कोण आसले तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडले. चंद्रकांत केणी आसलो, मावजो नारायण बाब मावजो आसलो, बाबोय बेरेकार आसलो, मागीर आमचो ट्रेजरर आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे सगळे जाळवंदार ते सगळे आयले. रोखडेच जमले. आनी कितें करुया आमी पयलीं म्हणजे आमी एक मिटींग आपोवया, बसका पळोवया. केन्ना 23 तारखेक बसका पळोवया. जालें 23 तारखेक बसका पयलीं आनी सगळें भार घेता, आपूण पळयता म्हणपाक सगळ्यांक आपोवपाचें. आनी सगळे कोंकणी कलाकार, कोंकणी तियात्रिस्ट, कोंकणी लेखक आनी कोंकणी कार्यकर्ते हांकां सगळ्यांक ताणें आपयले फोन करून. थोड्यांक फोन करून आपयले. एक मोटरसायकल घेतली बाबली नायकान, एक मोटरसायकल घेतली, एक पायलट घेतलो. पायलट भरत नायकाक घेवन गेलो सगळे कडेन. तो पायलट घेतली भरत पयलीं हांगासरल्यान पायलट घेवन तो बद्द भरत नायका कडेन थंयसर हांगा गेलो. आक्षी कुठ्ठाळी करीत मागीर रविंद्र केळेकारा कडेन पावलो. थंयसर रविंद्र नमशेकार हांकां बी घेवन मागीरूय आयला. बेसिकली ह्या पुराय आंदोलनाची जी सुरवात जाली आनी 23 तारखेक मिटींग रजाक हॉलान जाली. आनी त्या रजाक हॉलान मिटिंगेंत अशें थारलें की एक आमी संस्था घडोवची आनी त्या खातीर आनिकूय लोकांक आपोवचे आनी कितें तें हें थारोवया. ताज्या पयलीं एक मोर्चा काडूया आनी मोर्चा 29 तारखेक काडचो अशें थारलें. पूण थोड्या वेळा भितर लोक कशे जमतले. पूण पळय जाल्यार त्या मोर्चाक 2,500-3 हजार लोक जमलो. मोर्चा पणजे जाल्लो सचिवालयाच्या मुखार. आझाद मैदानाचेर सुरू जालो आनी सचिवालयाचेर गेलो आनी आमी निशेध केलो त्या वेळार कोंकणी राजभास जावची हाच्या खातीर मागणी केली. 23 जुलयची जी मिटींग जाली ताका बेजिकली आमच्यांनी अशें म्हणूं येता की एक तर प्रताप सिंग राणे त्या वेळावयले मुख्यमंत्री तांणी कोंकणीची ध्वजा उडयली विधानसभे भितर आनीक ताका धरून राजन नारायण हांणी अग्रलेख बरयलो आनी तातूंतल्यान म्हणजे हांव एक वेगळ्या आनी अर्थान म्हणन की जी राजभास आंदोलन जालें ताची क्रेडीट प्रताप सिंग राणेक दिवची पडटलें. नाल्या पेटन आशिल्लें. कारण आमचे कोंकणी समाजाक जायती फावटी अशें कोण तरी पेटोवन घालची पडटा, ते दुस्मानान जायना. संजय बाब तुमचे कडेन येता की कोंकणी राजभास कशी जाली हें तुमचें पुस्तक जें आसा तें वाचता आसतना म्हाका ताका कितें म्हणजे त्या पुस्तकाक की तुमची मतांत आशिल्लें एक पुस्तक कांय आंदोलनांतल्या वेगळ्या वेगळ्या घडणुकांक धरून बरयल्लो एक ग्रंथ कांय एक सर्जनशील साहित्य कृती. 2 गजाली आसा. इतिहास जेन्ना आसता न्ही कित्याक हांवूय बी शाळेन बी इतिहास शिकला म्हाका कंठाळो येता. ते तारको बिरको त्यो अश्यो खंयचेंय पुस्तक आसता तो इतिहास सुद्दां जाल्यार तो लालित्यपूर्ण वाचनीय जावपाक जाय. पूण इतिहास काल्पनीक बरोवंक मेळना. आसा तेंच पूण भाशा साहित्यीक आनी लुसीड जाय. ती लुसीड आसली जाल्यार तें वाचीन दिसता. आतां फुडें कितें त्या लेखकाचें. आतां म्हाका कितपत शक्य जालां हें वाचक ठरयतलो. म्हाका शक्य जालां अशें म्हणूं ना पुणून हांवें ते नदरेन प्रयत्न केलो. आनी दुसरी गजाल कोंकणी राजभास कशी जाली ही फक्त त्या लुइजीन फालेरान बील हाडलें आनी तें भायर पडलें
आनी मागीर सगळें जागृती जाली हातून कोंकणी राज्यभास जाली अशी म्हणना. म्हाका संपूर्ण इतिहास शक्य तितलो 1950तल्यान जी कोंकणी मुंबय चळवळ जाताली जे उदय बाब बी सगळे थंय आशिल्ली त्या काळा वयलें मुळावण म्हाका सगळें हांगा येवंक जाय आशिल्लें आनी तें एका पुस्तकान येवपाक जाय आशिल्लें. ताजे खातीर हांवें तें तंत्र घेतलें हाजें की तो एक लुसीड पद्दतीन इतिहासाचे अशें आतां फोव आसता पळय न्ही फोव खाता जाल्यार मातसो गडाचो कुडको बी घालूं जाय न्ही भितर म्हण ताका रुचीक लागूं जाय अशे पद्दतीचो हांवें एक मातशें माध्यम स्विकारलें आनी तशें हांवें पुस्तक बरयलें आनी ताजो संपूर्ण शक्य ती म्हायती मेळची चडान चड मेळची सगळी म्हणूंक मेळना कित्याक थोडी भुरगीं येता चडान चड म्हायती मेळची आनी ती वाचनीय जावची अशें आनी मुळावण म्हत्वाचें न्ही. हाका धरून हांव प्रश्न विचारता तुमकां की 192 पानांचे तुमच्या पुस्तकां भितर पयलीं जवळ जवळ 60 पानां हे तुम्ही राजभाषे कडेन एक्च्युअल राजभास आंदोलन जें जालां ताचे कडेन आयलेत ना येवत ना ताची जी पूर्वतयारी आसा पूर्वतयारी म्हणजे त्या काळार 1950 जी मुंबय चळवळ जाल्ली आनी ताजे उपरांत मुंबयच्यान ती गोंयां आयली आनी तेंय लोकांक वाचपाक कळपाक जाय आनी मागीर हांगा शिबिरां जातालीं मेळावे जाताले साहित्यीक कार्यक्रम जाताले मागीर बायलांचे मेळावे हेमा नायकाचे चित्रंगी मेळावे तातूंतल्यान बायलां एकठांय येतालीं मागीर सावयवेऱ्या वासंतीक मेळ सुरू जालो आनी 1979 तो वासंतीक जालो हांव आसा तातूंत आनी तो मेळ पुंडलीक नायकाच्या मार्गदर्शना सकयल तो मेळ जालो. तो मेळ जाल्या उपरांत कृष्णनाथ करमली आसा ते केप्यां सावड्डे केपें अशे पद्दतीन तो एक मेळ जालो. तो मेळ जाता आसतना ताजे पयलीं वेलंगां शिबिरां जातालीं साहित्यीक शिबिरां हें सगळें जातालें. आनी एक म्हत्वाची हांव म्हायती दितलो ह्या वेळार की पूण प्रत्यक्ष अशें रस्त्यार येवपाचें हें जायनाशिल्लें पुणून 1982 वास्को एक घटना घडली आनी ती वास्को घटना ताजे पडसाद सगळे कडेन पडले आनी रवींद्र बाब गुरुनाथ बाब केळेकार हांच्या मार्गदर्शना सकयल एक खरे गोंयकार म्हणून आमी चळवळ केली हांव आशिल्लो आनी ह्या चळवळीन कोण आशिल्ले थोडे फक्त 20-22 लोक आशिल्ले हे 22 लोकांनी 1982 पणजे बस स्टँडाचेर तेन्ना हो बस स्टँड ना बस स्टँडाचेर बसून कोंकणीचो प्रश्न मांडलो गोंयचे अस्मितेचो प्रश्न मांडलो आनी पुणून हें ना फुडें गेलें ना तें पूण तेंय घडलें म्हणटकूच हो सगळो इतिहास म्हळ्यार कळपाक जाय न्ही आनी जी जर मुळावणां जर कळूं ना कित्याक फक्त एक आतां पळय समजा म्हाका एक सांग बाबली आनी भरत नायक स्कूटर घेवन सगळे कडेन गोंयभर भोंवले जाल्यार हें मुळावण जर नाशिल्लें कोणाक म्हण मेळटलें आशिल्लें तें सावड्ड्या गेल्या उपरांत ते कामतीक मेळपाक जाय सांकळे गेले सदाबाब काणेकाराक अशे पद्दतीन वेगवेगळ्या लोकांक नाल्यार तें आसचेंच नाशिल्लें न्ही म्हणटकच तें मुळावण ह्या राजभास ही फक्त बिलान जावना राज्यभाशे खातीर जें वातावरण आसा त्या बुन्यादीचेर हे चळवळ ते स्पिरिटान दर कितें जातालें अग्निबाब ही शिबिरां जातालीं पळय तेन्ना गोंयची राज्यभास कोंकणी आसची घटक राज्य आसचें 8वे वळेरेन वचचें वो थोट येतालोच थंय पूण प्रत्यक्ष रस्त्यार कोण देवूं नाशिल्लो म्हणटा ती सगळी म्हायती मेळची म्हणून हांवें म्हजे पद्दतीन हो एक प्रयत्न केलो. शामबाब तुमचे हाजे बद्दल म्हणजे हातून कशें हांवें तो हाताळ्ळा प्रश्न हें इल्लेशें थोडक्यात सांगता. खरें म्हळ्यार म्हाका ही 2 पुस्तकां करपाची नासली म्हज्या मनान एकूच पुस्तक करपाचें आसलें आनी देखून ओपिनियन पोल पुस्तकांत हांवें ही पाठबोळी दिवपाचो यत्न केला. गोंयचो इतिहास आनी कोंकणी चळवळीचो इतिहास तशेंच कोंकणी जी आंदोलनां जालीं ताचोय थोडक्यांत इतिहास हांवें म्हज्या त्या पुस्तकांत दिला. जांकां राजभास आंदोलन सारकें समजूंक जाय तांणी तें ओपिनियन पोल पुस्तक वाचचें आनी तांकां गोंयचो इतिहास थोड्या भितर गोंयचे चळवळी ज्यो जाल्यो कोंकणी चळवळ सुद्दां आनीक ओपिनियन पोल कसो आयलो तातूंतल्यान तशेंच राजभास आंदोलन हें ताजेंच कंटिन्युएशन म्हटल्यार जाता. हांव अग्निबाब एक गजाल सांगता की हांवें पुस्तक बरयलें म्हणटा न्ही तो एक गजाल हांव सांगूंक विसरलो की म्हाका खूब हांव तळमळेशें लागलें हें कोणें तरी बरोवपाक जाय आनी हें बरयना जाल्यार तो इतिहास लिपून उरत नाल्यार तो कितें जाय म्हणून खरें सांगूं आज हांव जाहीर करतां हें पुस्तक हांवें म्हज्या बोल्सांतले 80,000 रुपया खर्चून करयलां
स्वताचे ह्या पुस्तकाक म्हाका मदत बिदत आनी म्हाका कोणें सांगूय ना हें तूं बरय म्हणून. कोणें सांगिल्लें जाल्यार हांव म्हणपाचो कितें दिता कितें मदत करता काय म्हणून. स्वताचे 80,000 खर्च करून 1,000 कॉपीक हांवें काडिल्ले. हें तितलेंच हांव नमूद करता मुलाखतीच्या वेळार. नाल्यार गैरसमज आसता की खंय तरी पयशे मेळ्ळे सरकारान मदत केली ना, हें स्वताच्या बोल्सांतले घालून केलें. कारण खूब महत्वाचो एक दस्तावेज गोंयच्या राजभास आंदोलनाच्या नदरेंतल्यान. शामबाब, तोच म्हणजे तुमी घेतलो तो थोडोसो सांगला की ओपिनियन पोलाचेर वेगळे पुस्तक आशिल्ले कारणान आसत घडये की तुमचें जें पुस्तक आसा तें सगळें 146 पानां भितर जालां राजभास आंदोलनाचो इतिहास. तर आनी त्या पुस्तका भितर चडशे तुमचे जे आसा ते राजभास जे कायद्याचे मसुदे जे आतां पर्यंत आयले वेगळ्या वेगळ्या विधानसभेच्या अधिवेशनांनी ताजे मसुद्याचे हे आसात, टेक्स्ट आसात किंवा आमच्या संजीव बाबाच्या पुस्तकां भितर बेजिकली घडणुको आसात, वेगळ्यो वेगळ्यो घडणुको. सो तुमच्या हातूंत भितर तश्यो घडणुको आयल्यो नात, तशी येवंक जाय आशिल्ल्यो अशें तुमकां दिसता? म्हजे परीन हांवें जाता तितल्यो घडणुको दिवपाचो यत्न केला, ज्यो म्हत्वाच्यो घडणुको. कारण कितल्यो घडणुको घडटाल्यो हे 555 दिसांनी डेली खंय तरी खंय मिटिंगो जाताल्यो, खंय तरी खंय उजो लायताले कोण तरी रस्ते आडायताले आनीक अशे तरेन गांवांनी ताजेर चर्चा जाताली. आतां ह्या सगळ्या घडणुकाच्यो वळेरी दिवप कठीण जातालें. म्हणून हांवें वाचकां खातीर थोड्या भितर ज्यो मुखेल घडणुको आसल्यो, ज्यो इतिहासीक म्हत्वाच्यो घडणुको आसल्यो ताजेर भर दिला. संजीव बाब, तुमचे कडेन येता असो एक निरीक्षण आसा तुमच्या पुस्तकाच्या बाबतींत की तुमच्या पुस्तकां भितर राजभास कोंकणी राजभास कशी जाली ह्या पुस्तकां भितर लेखक चड दिसता अशें म्हणून एक ऑब्जर्वेशन आसा. आनीक लेखकाचे भायर वचून परत सावयवेरें आसत किंवा वळवय आसत हो वाठारच चड दिसता अशें एक निरीक्षण सर्वसामान्य वाचक, सर्वसामान्य समीक्षक ह्या पुस्तका कडेन पळयतना करता. ताजे कडेन एक वाचक म्हणून तुमी कशे तरेन पळयतात? वाचक म्हणून हांव पळयता आसतना हांव मातसो सदांच बरयताय स्पश्ट आनी उलयताय स्पश्ट. लेखक म्हणून दिसता म्हणटकर हांव जर लेख तातूंत नाशिल्लो न्ही जाल्यार म्हजे कडेन पुस्तक बरोवंक जावचें नाशिल्लें. कित्याक हांव प्रत्यक्ष आंदोलनान सामकोच असो तेलांतलो वडो कसो करपतालो. म्हणटकर म्हाका म्हजेर भार आयलो. वासंतीक साहित्य मेळो गेलो, थंय हांव आसा. पुस्तकां जात्रेक घेवन बसपाचो जालो, कित्याक कोंकणी मेळा जात्रेक येना म्हणली, थंय हांव आसा न्ही, हांव एकलो आसा न्ही, म्हजे बरोबर हांव एकलोच दिसता हें फट खबर. तें पुस्तक तें वाचूंक जाय. ह्या बरोबर अशोक भोसलो दिसतलो, भरत नायक दिसतलो, जांकां नांवूच कोणाचें खबर ना ते अवू नायक दिसतलो. हांव एकलो ना, पण आय एम वन ऑफ द. हांव नासतना हांव नाशिल्लो म्हणून हांवें कित्याक बरोवपाचें? इतिहासाचो भाग न्ही तो. म्हाका क्रेडीट मेळचें म्हणून हांवें बरोवंक ना. हांव इतिहासाचो भाग हांव लिपून रावूच शकना न्ही. म्हणटकर हांव हातूंत दिसतलो. हांव जर भितर नाशिल्लो जाल्यार आतां हांवें इतले जे बारीक घडणुको बरयल्या कित्याक हांव तांच्या वांगडा वावुरतालो. म्हणजे ती घडये जर तो आनी दुसरे कोणें लेखक आशिल्लो आनी ताणें बरयल्लें तो म्हजें नांव घालतलोच आशिल्लो न्ही, ताणें तशें बरयल्लें जाल्यार. म्हणटकर हांव दिसतलो म्हणजे हांव दिसपाकूच जाय न्ही. हांव कसो म्हणून कडे करतलो? हांव खंय नाशिल्लो. कित्याक थंय सगळे पुरावे सकट डॉक्युमेंटा सकट हांवें बरयलां न्ही. विदावट डॉक्युमेंट पुस्तक काल्पनीक कथा बरोवना न्ही. जाय जाल्यार पेपर त्या बरोबर हांवें कात्रणां दिल्या, हांवें फोटो दिल्या. फॉर एग्जाम्पल आमरण उपोशण जालें आझाद मैदानाचेर जें दत्ता श्री नायकाच्या ताणें 3 जाणांनी आमरण उपोशण केलें. आमरण उपोशण केल्या उपरांत तांचें उपोशण फांकीत मार्टीन स्वतंत्र सैनीक ताणें हें दिवन रोस दिवन तें हेमा नायकूय आशिल्लें त्या वेळार दिवन तें फाटी घेतलें. फाटी घेतकर एक मोठो प्रश्न निर्माण जालो, आतां कितें? आमरण जालें न्ही, म्हणटकर आमकां कितें जाय आशिल्लें? सगळ्या कोंकणी भक्तांक हें कंटिन्यू उरूंक जाय आशिल्लें. म्हणजे साकळ उपास करपाचें येवजलें. साकळ उपास करतलो जाल्यार कोणें तरी सोडूं नाका. पयलो साकळ उपास हांवें भरत नायकान आनी महेश नायकान केलो. म्हणटकर हांव आसा म्हणटकर त्या साकळ उपासाचें बरयता आसतना हांव म्हजें नांव कडेक काडटलो. थंय हांव लेखक म्हणून येना, थंय कार्यकर्तो म्हणून म्हजें नांव थंय आयलां. आनी वाठाराच्या बाबतींत वाठाराच्या बाबतींतूय हांव सांगता की कोंकणी चळवळ जी आसा ती त्या काळार साहित्यीक विधायक चळवळ, ही विधायक चळवळ जी जाताली पळय ती मडगांव पणजेच चड जातालें. बाकीच्या गांवांनी कोंकणीचें कांय जायनाशिल्लें.
इतल्या पुरत्याक तें मर्यादीत आसतालें. म्हणटकर ही चळवळ कशी जाली की हांव आनी उदय भांबरो 1946 सांगता 1978 आमी बरोवंक लागले म्हणटकर नामनेचे प्रादेशीक कथाकार लेखक लक्ष्मणराव सरदेसाय आमचे गांवचे ते मे म्हयन्यान येताले आनी हांव आनी उदय भांबरो ताका मेळटालो. तो वेरेन म्हज्या वेऱ्यान कोण कोंकणी म्हणटा तो नांवूच नाशिल्लें. आनी ताणें आमकां सांगलें कितें पुंडलीक नायक जो आसा तो बरें साहित्य निर्मिती करता आनी तो फोंडच्या बटान तुमकां तेंकूनच रावता. तो मेरेन आमी पुंडलीक नायकाक वळखना. ताजें कारण पुंडलीक नायकाची कर्मभुमी साहित्याच्या बाबतींत पणजी आसताली. म्हणजे उदय भांबऱ्यान आनी हांवें तें पुंडलिकाक एक दीस धाडस करून आमी भेट घेतली. ताजे उपरांत आमी कविता बरयताले आनी ता उपरांत प्रकाश दत्ताराम नायक आयलो, अशोक शिलकार आयलो. अशें स्कुलांतल्यान आमी बरोवंक लागिल्ले. तें भिरेंच साहित्यीक जालें. पुंडलिकाक हें वातावरण ताणें म्हणलें वासंतीक साहित्य मेळ करुया. तो 1979 नारायण देवळान वासंतीक साहित्य मेळ केलो. हो साहित्य मेळ करतकर मागीर केप्यां सांगलो तो जालो. आनी हातूंतल्यान त्या वाठारांत कोंकणी म्हणपी तरणाटे खूब तयार जाले. तशें बाकीच्या गांवांनी नाशिल्ले, इतले तरणाटे नाशिल्ले. आनी सावयवेरें हो भाग आसा तसो मराठीचो बालेकिल्लो. सगळे मराठी प्रोटॅगनिस्ट आनी आमी आशिल्ल्या कारणान संघर्श थंय आमचो चड जातालो. ताका लागून हें सावयवेरेंच्यान चड जालें. म्हणटकर जे पळय पडसाद आशिल्ले पळय तेय आमकां भोगचें पडपाचें कारण आसा तेंच. आतां मडगांवां समज येवन कोंकणी हांव म्हणून आज आपण ह्या मैदानार सांगलें जाल्यार ताका प्रॉब्लेम ना न्ही. पणजे टीबी कुन्ना हांवूय वतालो पूण थंय म्हाका त्रास जायनाशिल्ले. म्हणजे जेन्ना सावयवेऱ्यान ह्यो कोंकणीच्यो एक्टिविटी सुरू करताले तेन्नाच्यान ती तेड निर्माण जाली. ती तेड मागीर ती भाशावादाच्या वेळार चड खर जाली. अशें म्हणून तो वाठार आयलो. आनी त्या वेळार कितें आशिल्लें सावयवेरेंच न्हय सावयवेरें सावड्डे काणकोण सांकळे ह्या वाठारांतल्या लोकांक चड त्रास जाले. आनी आमचे मातशें चड आनी तातूंत पुंडलीक नायक कोंकणी प्रजेचो आवाजाचो निमंत्रक वळवयचो सावयवेरेचो आशिल्ल्या कारणान चड लक्ष आमचेर. म्हणटका आमी थंय संघटीत जाताले, सगळ्यांक घेवन आमी मोर्चाक वताले. म्हणून तें चड खर जालें आनी आमी मातशें आमी चड खर वागताले बी. म्हाका दिसता तुमी सुरवातेच्या हातूंत भितर एक उल्लेख केल्लो की तुमी जाता तितले कवर करपाचो प्रयत्न केला ह्या पुस्तकां भितर. आनी जर कितें उरलां जाल्यार त्या वाठारांतल्या लोकांनी बी कवर करचें. म्हाका दिसता की प्रत्येक वाठारांक अशें आपले तरेन म्हणून वेगळ्या आंदोलनां भितर सहभाग आशिल्लो. म्हणजे काणकोणचो हांव जेन्ना विचार करता तेन्ना मोहनदास कामत किंवा राजा कामत हे जे घराणे आसा ना RBS जालो RBS सावडेर बाजाराक. पूण ही जे कामत घराणे आसा हे सामकें म्हणजे आख्खो गांव तांगेलो हाजो मराठी आणि तेन्ना तांकां पळय जें भोगचें पडलां तेंचे घराक गोठ्याक उजो घालून. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आयच्या हातूंत भितर येवपाची गरज आसा. इवन आयच्या जनरेशन कारण ते लोक आसात आमचे कडेन आमी तांचे कडेन उलोवपाक शकतात. आनी आयज जे भुरगे बरोवपी आसात त्या भुरग्यांनी खऱ्यांनीच ह्या लोकांक मेळून प्रत्यक्ष जे वांटेकार आशिल्ले त्या लोकांक मेळून तांचे कडच्यान जाणून घेवन आनीक उदय बाबा सारक्याक तुमच्या सारक्यांक मेळून तांणी संकलन करून ही पुस्तकां वाठाराचो इतिहास सांगपी म्हणूनच हांवें सुरवातीकूच म्हणलां. हांव इल्लेशें हाजेर सांगता. हांवें वदर सांगल्याच्या प्रमाण 29 जुलय जो मोर्चा जालो 1985 वर्सा पणजे मोर्चा जालो निशेध मोर्चा. खुबशे जाणांक प्रेजावान बी घातले आनी ताज्या उपरांत इतले लोक येतात आनी प्रेजावान सुद्दां सामके ते खोशी उमेदीन आसले. तांणी थारायलें की एक बसका घेवन एक आमी संघटन तयार करचें. आनी 31 ऑगस्ट 1985 वर्सा कोंकणी प्रेजेचो आवाजाची निर्मिती जाली. जोडून एक म्हायती दिता जी सगळ्या समाजाक म्हत्वाची. ती कोण हांवें बरयल्या पूण आयकुप्या खातीर सांगता. 29 जुलयक तो मोर्चा शामबाबान सांगलो न्ही आनी आमकां सगळ्यांक व्हरून आल्तीन व्हेले गाडयेन घालून सगळ्यांक कोर्ट अरेस्ट्या व्हेले. आनी थंय मागीर एक सभा घेतली. एडवोकेट राजू मंगेशकर क्रिस्टोफर फॉन्सेकर अशे वेगवेगळे थोडे न्ही. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणल्यार 2-2.5 हजार म्हणजे खूब लोक न्ही राजकारणी आसता पळय तांकां लोक जमलो की हे भाशण आसतात. एडवोकेट रमाकांत खलप सुद्दां ते सभेन उलयला. कळ्ळें पयल्या मोर्चाचे सभेन वयर थंय ही सभा उत्स्फूर्त सभा. आमी कितें करतात चडशे करून 29 जुलय हो आरंभ म्हणून 29 जुलय ते 4 फेब्रुवारी 1987 मेरेन जी चळवळ जो
चळवळ चल्ली ताका राजभास चळवळ अशें म्हणटात. हय हय. हे पुराय आंदोलनाचो जो क्लायमॅक्स आशिल्लो न्ही तो खंयचो आशिल्लो अशें तुमकां दिसता? पुराय आंदोलनाचो एक म्हणजे जाका लागून आंदोलनाक एक वेगळें मॉडर्न मेळ्ळें. पुराय क्लायमॅक्स म्हणजे तरी मतान हांगासर जें कितें घडलें मडगांवांत फ्लोरियन वाझ म्हणून थंयसर ताजो पुतळो आसा त्या कॉर्नराचेर गोगळान. जाल्यार तो फ्लोरियन वाझ म्हणटा तो एक तरणाटो एक 23-24 वर्सांचो आसतलो. तो थंय आडो घालून गाडयो आडयतात. कित्याक ताका कोंकणीचो मंत्र बिंत्र खबर नासलो पूण तो जाणा आसलो कोंकणी खातीर लोक झगडटात, कोंकणी राजभास जावची म्हणून लोक झगडटात आनी वचत थंय आडामे घालून झाडां घालून चिरे घालून रस्ते आडयतात, येरादारी बंद करतात, डेमॉन्स्ट्रेशनां करतात आनी ते खातीर तो थंय रस्ते आडयतालो. इतल्यान त्या दिसांनी सगळ्या आनी चड करून मडगांवांत आनी दक्षिण गोंयांत मातशे चळवळीचो नेट चड जालो, संघर्श वाडिल्लो. म्हणटकच पुलीस SRPचे पुलीस दवरिल्ले आनी ते पुलीस भोंवताले. अशीच एक पुलिसाची जीप दिसता त्या वेळार पावली. हाका पळयना बरोबर तांकां पळयना बरोबर वचलो. धांवता म्हणून तो एकटो पुलीस जीप थांबयली आनी एकटो सब इन्स्पेक्टर ताच्या फाटल्यान गेलो आर्मां बी घेवन. राव राव म्हणून ताका सांगलें ताका ठहरो ठहरो कितें तरी सांगलें दिसता. आनी मागीर फार शेवटी फार असोच पूण मारलेलो ताका पूण तो गुळी लागून मेलो पडलो. कोंकणी राजभास चळवळींतलो हुतात्मो हांव तेच सांगता क्लायमॅक्साची खबर सांगता. हे फ्रॉयलान वाज पळय मारला त्या देवाड कोंकणी आंदोलन खर जाल्लें आनी खर जाल्लें म्हणून ते CRP हाडचे पडिल्ले. तर क्लायमॅक्स खंय मेळ्ळो की हांव हजर आशिल्लो तर मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर एक मराठी प्रस्थापन समितीन एक सभा आयोजीत केल्ली. ही सभा आयोजीत केल्ली पळय त्या सभेक आमच्या अंत्रूज म्हालांतलो केप्यां काणकोणचे सगळे मराठी समर्थक थंय जमिल्ले हाडिल्ले म्हणजे आयिल्ले. आमी कशे जमताले तशे ते आयिल्ले. आनी ती पोलीन लुईस म्हणून जाणटो तो भाशण करतालो. खलब बी सगळे आशिल्ले आनी तो भाशण करता करता ऑडियन्सांतल्यान कोणे तरी एक फातर मारलो. तो फातर हाज्या कांसुलाचेर बसपाचो एडवोकेट रमाकांत बाब खलपाच्या कांसुलाचेर बसपाचो बसलो ना. तो फातर बसना फुडें मागीर पळय तें खुबळ्ळें सगळें. तातूंतल्यान मारबडय जाली, पुलिसाचो हस्तक्षेप जालो आनी जे उपरांत कितें जालें की हांगा जालें की तांणी अशें केलें की ते ठरावीक धर्मांतल्या लोकांनी फातर मारले अशें म्हणलें. सगळे ह्या वाठारांतले लोक चाळवले आनी जे अंत्रूज म्हालांतल्यान केप्यां खंयच्यान पळय लोक आयिल्ले तांकां वाटेर हांणी अडयले. आमगेले कोंकणी म्हणजे कोंकणी समर्थकांनी कोंकणी खातीर जे हातून कळवळ्यान पळय आंदोलनान वांटेकार जाताले तांणी तांकां वाडयले, तांकां मारले, तांचेर फातर मारले. ते लोक म्हज्या गांवचे लोक मराठी समर्थक आनी समर्थक लोक आसा पळय ते दुसरे दिसा सकाळीं 8:00 8:30 घरा पावल्या. म्हणटा तातूंत जे थोडे लोक आशिल्ले तांणी त्या दिसाच्यान मराठी चळवळ पळय सोडली न्ही ती थोडे कोंकणी चळवळीन सामील जाले. हो त्या देवा वयलो पयलो हिंसक म्हणटा तो जाले वातावरण. तेन्नाच्यान मागीर असल्यो गजाली सुरू जायत गेल्यो आनी फ्रॉयलान वाज बी मारलो पळय तेन्ना CRP बी ते भायले हाडिल्ले आनी तेन्ना चडूच खर जाल्लें तें आनी हेवटेन चडूच खर जालें आनी त्या देवार तो मेलो. आनी तें खरूच मागीर प्रत्येक कडेन मागीर कितें खंय जालां म्हणून सांगून शामबाब खरें न्ही तें सांगपाचें काय. ताज्या परस खर चड जायत गेलें. हय 20 तारखेक हांगा हाका मारलो आनी 21 तारखेक दोंगरे 6 जाणांक मारले. ना ना हांव दोंगरे वयलो ना हांव दोंगरे वयले सरळ सांगता शामबाब. हांवें म्हज्या पुस्तकान हांवें स्पश्ट बरयलां लोकांक सांगता की पळय दोंगरेर हांव तेन्ना पणजे आझाद मैदानाचेर आशिल्लो सामको आमी थंयच आसताले. तर आमकां खबर कळ्ळी की दोंगरेर 7 जाणांक मारले म्हणून. आतां त्या वेळार कितें आशिल्लें 6 जाणांक न्ही 6 जाणांक न्ही 7 जाणांक म्हणून आमकां वार्ता आयली. वार्ता येना फुडें 3 वेळ तो म्हणटकच त्या वेळार कितें जातालें ताजे बरोबर फ्रॉयलान वाज बी सगळो गेल्लो न्ही पयलो आनी ती खबर अशी. तर ती जे मारले पळय ताका आनी कोंकणी आंदोलनाक कांयच संबंद नाशिल्लो.
म्हणटकच थंय कोणेंय कितें केलें खाकलो सुद्दां जाल्यार कोंकणी खातीरूच खाकलो, मारलो जाल्यार थंय कोणाचे तरी फॅमिलीचे डिस्पूट आशिल्ले मानशेचे आनी ते एका कोणे तरी व्यक्तीन ते बरकुटे आर्मान पळय फार मारले थंय सगळे ते शेतान पडले म्हणटका आमचे कोंकणी लोक धांवले सगळे, आमचे कोंकणी आमकां मारले म्हणून. आनी डेड बॉडी काडटना म्हऱ्यान सुद्दां हांव आसा, सगळीं प्रेतांत हाडलीं पयलीं ते GMC सकयल. तर सांगपाक मागीर एकदां म्हणलें न्ही कोंकणी खातीर जाले हुतात्मे म्हणलें न्ही, दुसरे दिसा फिनरल बी हे आमच्याच लोकांनी केले, कोपरा बी सगळे लोक पॉलिटिकल सगळे प्रचंड मोठे फिनरल केले. पूण खरो हांव कित्याक उलयतां, इतिहास खरो आसूं जाय न्ही, जरी कोणें बरयलो सांगलो तशें न्ही. म्हज्या नदरेन तें बॉला फुलाक गाठ पडली आनी ताका आनी दोन्ही बरयले म्हणटकर तो विशय जालो. हांवें ताजेर रिसर्च केल्लो आनी हांवें खुबशे जाणां कडल्यान हे इंटरव्यू घेतिल्ले आनी म्हाका कळिल्लें तें खुबशे जाणांनी सांगलें की ते मानशेचो प्रश्न मानशेक लागून झगडी आसली म्हणून मेले. पूण तांचे फिनरल मात केपीएन केलें. श्यामबाब एक प्रश्न हांव तुमकां दोगांयकी विचारता, पूण पयलीं तुमकां विचारता कारण म्हाका खबर आसा संजीव बाबा कडेन एक वेगळे तरेची जाप आसतली म्हण त्या प्रश्नान. खंयचीच चळवळ किंवा खंयचें आंदोलन जेन्ना जाता तातूंत भितर सगळे पूत आसतात, पूण त्या पुतां मदलो आंदोलन जैतवंत जातकीर एक बापूय जाता, जसो आमच्या ओपिनियन पोलाकाय आसा. राजभास चळवळीक असो कोणी बापूय आसा? तशें चळवळीचो बापूय भुरगे आजो पणजो सोदपाक वचप हें म्हाका योग्य दिसना. इतिहासान जेन्ना आमी केन्नाय पळयतात तेन्ना आमी जाणा आसतात अशा चळवळींत लाखांनी लोक वांटेकार जाल्ले असतात. त्या लाखांनी लोकांक कांयच हें नासता, तांचें कॉन्ट्रिब्युशन तांची ह्या चळवळी खातीर जी देणगी आसता ते कांयच न्ही, ते बलिदान सुद्दां करपाक तयार असतात. पूण अशा वेळार कोणाक तरी एकट्याक बापूय करप, कोणाक तरी एकाक नातू करप हें योग्य न्हय काय दिसता म्हाका. हांव हाका एक वेगळी जाप दिता. प्रत्येकाची बापूय न्ही कोंकणी ह्या राजभास कोंकणी जी जाली त्या चळवळीक हांव बापूय आसा अशें म्हणना, पूण एक गजाल लक्षांत घेवची पडटली की 1984 मडगांवां उदय बाबाचे इले अपक्ष म्हणून आमदार आयलो. त्याय बी प्रचाराक 15 दीस उदय बाबाच्या हांगा आशिल्लो, तेय बी सांगता नाल्यार संजीवूच आशिल्लो, सगळेच कडेन संजीव कसो कितें 15 दीस नितीची तागडी पार्ट हांव आशिल्लो, 15 दीस हांगाच आशिल्लो नितीचे तागडेन वांटो घेवपाक. म्हणटकच तेय हातून आयलात. नितीची तागडी म्हळ्यार फक्त आयकतल्या खातीर सांगता की एक पथनाट्य नितीची तागडी म्हणून त्या वेळाचेर बरयल्लें, कारण तागडी हें उदय बाबाची निशाणी आशिल्ली. म्हणटकर उदय बाब इलेक्ट जावन आनी आमच्या सगळ्यांचें एक सपन आशिल्लें कितें, विधानसभेन कोणूय तरी एक खरो कोंकणीचो पावचो. खरो म्हणजे खरो तशें सगळे कोंकणी बी म्हणप, पूण ते झगडपी कोंकणी खातीर केस मुद्देसूद मांडपी. म्हणटकच ते एक दीस योगायोग म्हणून उदय बाब कोंकणी खातीर निवडून येवना, तेंय सांगतात. तें बाबू नायक आशिल्लो न्ही, तेदे वेळ तांच्या विरोधांतल्यान कोण तरी बाबू नायकाचो पराभव करपाक योग्य कॅन्डिडेट जाय आनी सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून उदय बाब निवडून आयिल्लो. आनी ते निवडून आयल्या उपरांत विधानसभेन पावलो आनी विधानसभेन येतकर पयले खेपे अस्खलीत कोंकणीन मुद्दे मांडपाक लागलो. आनी त्याच काळार तें लुइजीन फालेरान पळय तें बील मांडलें, मोंतक्रूज आशिल्लो बील मांडलें, खाजगी बील. तेन्ना तांणी सभात्याग केलो आनी ही जी केस आसा ती विधानसभेन लावन धरपाचें काम उदय बाब, लुइजीन फालेरो, मोंतक्रूज हांणी केलें. म्हणटकर म्हज्या नदरेन उदय बाब जर ते विधानसभेन पावून जर हो विशय जावन आशिल्लो आनी लुइजिनान सुद्दां बील मांडलें पळय तें उदय बाबाच्या शक्तीच्या बळारूच तें मांडलें, पूण जावन आशिल्लें. पूण उदय बाबाचे म्हज्या नदरेन ताका बापूय हांव म्हणना, पूण एक थोडें मातशें जुक्तें माप दिवचेंच पडटलें की तें जर घडना जाल्यार आंदोलनाचो विशय फुडें येवचो नाशिल्लो. म्हणल्यार हांवें सांगलें ताच्या वयल्यान कोण अमको न्ही, लाखांनी लोक ताका आसा. उदय बाब ल्हान किंवा व्हड करपाचें म्हणजे ना, हांव तशें म्हणूं ना, ताचें कॉन्ट्रिब्युशन तितलेंच आसा. संजीव बाब तुमी एके कडेन म्हणटात की पेडणेचो आसूं वा काणकोणचो आसूं, क्रिस्तांव आसूं वा हिंदू आसूं, कोंकणी म्हणपी मनीस म्हाका जाल्यार तेन्ना आपल्या नात्यांतलोच कसो दिसतालो आनी आयज टिंब 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 एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क. कित्याक अशें म्हणून दिसता? सामकें खरें सांगू
तो काळ आमी अणभवला. श्यामबाबाकूय खबर आसतली. तो काळ मंतरिल्लो काळ अशें म्हणून हांवें स्वता खातीर मानून घेतला की काणकोणा गेलो जाल्यार आमी RBSागेरूच रावताले. कितें नातें कसलें कोंकणी हेंच नातें आसतालें. खोडयां 70 गेलो जाल्यार भाई तेंडुलकराच्याच घरान आमकां आनीक तें जेवण दवर म्हणपाचें नाशिल्लें. कितेंय कार्यक्रम जालो जाल्यार आमी एकामेकाक नांवान फॅमिली कोंकणी म्हणून आसताल्यो. म्हणटकर तेदे वेळार तो काळ तसो आशिल्लो सामको फॅमिलीचो. आनी मागीर उपरांत कितें जालें तातूंतल्यानूच तें सगळें चळवळ सगळी त्या मोयपासांतल्यानूच जाली आनी आमी एकामेकाचेर खूब प्रेम करताले. कोंकणी राजभास विधेयक पास जाल्या उपरांत मागीर वेगवेगळे तरेचे वेव्हार सुरू जाले आनी वेव्हारांतल्यान मागीर कदेलां आयलीं. म्हाका कितें मेळटलें म्हाका कितें मेळूं ना आयलें आनी उपरांत आनी दुसरी गजाल आमकांय मातशी लेथार्जी आयली न्ही आळसाय आयली. वेव्हाराक धरूनच एक प्रश्न विचारता म्हणजे तुमकां कंटिन्यू करपाक मेळचो म्हणून. पुस्तकां भितर तुमी एके कडेन म्हणटात की आयज मानधना बगर कोंकणीचें कसलेंच काम जायना अशें तुमी म्हणटा आसतना आयच्या तरणे पिळगेचेर तुमी अविश्वास बी दाखयता? ना अशें म्हणना. हांव अशें म्हणना. आमी म्हजे पिळगेंतले जे तरणाटे आशिल्ले न्ही ते त्या काळार जोडीत नाशिल्ले. थोडे आसतले जोडीत नाशिल्ले पूण आमी कितें शिकूंक बी कोण घरा कडल्यान 5 रुपया दिता पळय ते 5 रुपया खर्च करून संस्कृत प्रचारणी सभाघर म्हणून हांगा आशिल्लें हांगा कमिदाद बिल्डिंगेन. थंयच आमकां कार्यक्रम करपाक कोंकणीचे कार्यक्रम करपा खातीर आमचे सारके लोक येताले. आमी टीबी कुन्नान वताले. थंय मानधन बी ना. हें आमी कोंकणीच्या प्रेमान करताले. पूण आयज अग्निबाब तुका सांगता म्हजो अनुभव कोणाकूय जर सांगलें जाल्यार आमी एक स्पर्धा घेतल्या रे मातसो परिक्षक म्हणून येता काय म्हणून जाल्यार तो विचारता मानधन मेळटलें काय म्हणटा जाल्यार येता म्हणटा न्ही. हाजोड तर मानधन मेळचें न्हय म्हणिना पूण ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय त्या संस्थेन दिल्यार तें घेवचें. पूण मानधन ना जाल्यार हांव ना अशें म्हणपी हांवें कितलेशेच पळयल्या न्ही. म्हणटकच त्या वेळार हो विशयूच अग्निबाब नाशिल्लो. पोटतिडक चड आशिल्ली. आतां हें सगळें जालें न्ही. हाजोड तर आतांय पयशे नासतना कोणें करचें न्हय अशें हांव म्हणना पूण म्हज्या नदरेन त्या वेळार जी पोटतिडक जी कोंकणी खातीर आशिल्ली न्ही ती तिडक म्हाका ती आतां साधना खूब जाला. हाजोड तर नव्या पिळगेचेर अविश्वास कित्याक दाखोवप ना की त्या काळा सगळेच समाज तसोच समाज बदलत वता न्ही. आतां गरजो वाडल्यो आतां खर्चूय वाडलो आतां परिस्थिती बदलली. त्या काळा वयली परिस्थिती तशी आशिल्ली आनी स्वातंत्र्याचे चळवळीन जे कोण गोंयच्या मुक्तीचे चळवळीन जे कोण ते तांणी आपले बळसांतले म्हणूनच केलां न्ही तें. तेन्ना आमी त्या वेळार घरा कडले कितें शिकूंक दिताले आनी उदय बाबा सारकिल्लो मनीस ताणें केन्ना मानधन विचारलेंच ना न्ही. म्हाका सांग ताका पयशांची गरज नाशिल्ली न्ही पूण तें सगळें पूण आज प्रत्येक गोश्टीक कोंकणी कडेन पयशे नाले हांव ना रे ते म्हणजे कितें तरी दुसरें कितें सांगता हो म्हजो स्वताचो अनुभव. ना पूण म्हाका दिसता हे सरसकट लागोवपाक मेळचें ना कित्याक आयज कोंकणी भाशा मंडळा कडेन न्हय म्हणटरी 200-300 कार्यकर्त्यांची हांव सरसकट म्हणत ना. आनी तातूंत म्हणजे फक्त उदाहरण म्हणून हांगा मुखार पलाश बसला आमचो तुमी सगळ्या मेरेन पावयता की जो 200 हे ताणें कोंकणी भाशा मंडळ आसात पलाश अग्नी स्टुडियोज आसात किंवा गोविंद मोपकार सारको आसा म्हापशां बारीक कितें हाका उल मारल्यार प्रणिता शिरगांवकर कितली हेवटेन काणकोण धरून सो कसलेच मानधना बगर आनी कसलोच विचार करनासतना आनी अशें जर आसा तांकां खरें म्हणल्यार तांकां नमन करता. पूण म्हजो अनुभव वेव्हार हो पळय अग्निबाब वेव्हार हो मातसो आयलाच इतल्या त्या मता कडल्यान हांव कडीक सरना कित्याक म्हजो स्वताचो तो अनुभव आसा. पण व्यवहार आयला ही म्हाका दिसता एका वटेन कोंकणी जी चळवळ पयलीं चलयली आमच्या जाणटेल्यांनी ताची फलश्रुती म्हणूं येता न्ही. ना प्रत्येक गोश्टीन फलश्रुती म्हणूंक मेळना. हांव एक प्रश्न करता आयज नवी म्हणजे आतां म्हाका सांग कोंकणीचेर संकट आयलें. हांव एक असो एक कोंकणीच्या ज्या जाणटेल्यांनी बुन्याद घाली ज्या जाणटेल्यांनी बुन्याद घाली त्या बुन्यादीचेर आज कोंकणी उबी आसा. युनिवर्सिटी मेरेन MA जाली MA टिचर आयले सगळे जाले ना म्हणल्यार कितें कोंकणी खातीर शिक्षक आयले हें जालें. म्हज्या नदरेन कितेंय जरी तुवें सांगलें हाजो अर्थ सामकेंच कितें निस्वार्थी म्हणजे सामकेंच निस्वार्थी लोक खंयच्याच काळाक आसना अशें न्ही. अग्निबाब तुमी सांगल्या पळय ते हांगा आसाय बी. म्हज्या नदरेन मातसोय पोटतिडक कमी जालें हें मान्यच करचें पडटलें. पयशा मातसो कितें फायदोसो जाता जाल्यारूच लोक त्या काळार आमचें नांवूय पेपरार येनाशिल्लें न्ही आमचो फोटो येनाशिल्लो आनी कांय ना न्ही तसलो प्रकारूच नाशिल्लो. शांबा अग्निबाब हाजेर म्हज्या मुखार
आमी उलयता आसतना खंयचे खंयी पावपाक शकतात, पूण हांवें वदर सांगलां त्या प्रमाण एक अमुकूच काळ हो राजभास आंदोलनाचो काळ म्हणून आमी हें करतात 29 जुलय ते 4 फेब्रुवारी 1987. जाल्यार हो राजभास आंदोलन जालें कित्याक हो मुखेल प्रश्न आसा न्ही. पुस्तका संबंदी जावं चळवळी संबंदी उलयता आसतना मुळावो प्रश्न म्हणजे राजभास जाली कित्याक, राजभास आंदोलन. अशें सांगतात की राजभास आंदोलन गोंयांत राजभास नासली म्हणून राजभास आंदोलन सुरू जालें. 25 वर्सां जाल्लीं, गोंय स्वतंत्र जावन 25 वर्सां जाल्लीं, पूण सरकार मात सुद्दां राजभाशे विशीं विचार करिनासलो. खरें म्हणटा जाल्यार ते लोकांनी झुजून राजभास करपाचें अशें नासता. राजभास कायदो करपाचो सगळो हक्क आसता विधानसभेचो, म्हणजे तो विधानसभेनूच जावपाक जाय आसलें. इतलेंच न्हय, ज्या वेळार पयली विधानसभा जाली 9 जानेवारी 1963 त्या वेळार जॅकशेकरान पयलींच सांगलें, पयलो प्रश्न आसलो ताचो की आदी राजभास थारायात कितें तें आनी मागीर भाशणां करात, मागीर उलयात. पूण कोणें आयकलें ना. परत प्रत्येक 2-2 दिसांनी 4-4 दिसांनी तो प्रश्न येतालो, राजभास खंयची आमची. कांय जाण म्हणटाले आमची भास मराठी, आमची भास कोंकणी जावपाक जाय. कांय जाण म्हणटाले आमी इंग्लिशान उलयल्यार कितें जाता, आमकां ती उलोवपाक येता, आमी ते भाशेन उलयतले. पूण राजभास म्हणटा ती कितें आसता हें आमी जाणा जावन घेवपाक जाय. राजभास म्हणजे राजकारभाराची भास. राजकारभार हो कित्या खातीर, लोकां खातीर. आतां लोकशायेंत ती लोकभास राजभास जावपाक शकता आनी तशेंच ती जावपाक जाय. कित्याक लोकभाशेंतल्यान जर राजकारभार चल्लो जाल्यार तो तळागाळांतल्या लोकां मेरेन पावूंक शकता आनी तळागाळांतले लोक सुद्दां राजकारभार समजून घेवन खंय वचून खंयच्याय डिपार्टमेंटान वचून प्रश्न विचारूंक शकतात. तांकां आदोगाद जावं दुसरो कोणी मनीस जाय असो गरज नासतली. क्षमा वेळ आमचे कडेन कमी आशिल्ल्यान एक प्रस्न हाकाच धरून तुमकां विचारता की राजभास आंदोलनाचे जो उद्देश आशिल्लो तो आयज इतले वर्सां नंतर पळयता आसतना सफळ जालो असो तुमकां दिसता, जो 35 वर्सां जाली. राजभास हांवें पुस्तकान म्हज्या बरयलें तें ओपिनियन पोल आनी राजभास आंदोलन. हातूंत आमी आमच्या मुखार आसली 4 मोठी. ओपिनियन पोलाचेर हांव सांगना, कारण ती ओपिनियन पोल म्हणजे गोंय संघराज्य उरचें म्हणून ओपिनियन पोल जाल्लो. तो संघराज्य उरलें आनी तो मराठी वाद आसलो न्ही, म्हणजे गोंय महाराष्ट्रान घालचें हो जो विलिनीकरण वाद आसलो तो शासना खातीर सोंपलो. पूण मराठी वाद आसलो तो उरलो. मराठी वाद चलत रावलो आनी त्या खातीर ते मराठीच राजभास जावपाक जाय म्हणून मागपाक लागले. आतां तांचे सामकें भायर उडोवपा सारकें नासलें. चडांत चड हांव म्हणटा हिंदू लोक कोंकणी मराठी आपली भास म्हणून समजताले आनी कोंकणी त्याची बोली म्हणून समजताले. आनी हेंच ते सांगताले जे मराप्रसाचे म्हणजे हे जे आंदोलन जालें तें दोनां भितर जालें म्हटल्यार जाता. 2 सत्रां मदीं भितर एकटे वटेन आसले कोंकणी प्रजेचो आवाज आनी दुसरे वटेन आसले मराप्रस म्हणजे महाराष्ट्र मराठी राजभाषा प्रस्थापन समिती. ह्या मराठी राजभास प्रस्थापन समितीच्या खाला हे कोंकणी प्रजेच्या आवाजान पयलींच सांगिल्लें. राजभास चळवळींत तांणी सांगिल्लें की कोंकणीक मान दिवचो, कोंकणीक मानाचो पाठ दिवचो आनी कोंकणीक राजभास कायदो करचो. हो एक प्रश्न, हो एक मोख आसली. दुसरी मोख आसली कोंकणी घटराज्य दिवचें, म्हणजे गोंयाक घटक राज्य दिवचें. आनी तिसरी मोख आसली कोंकणी भास 8व्या परिशिश्टांत कोंकणी भाशेचो समावेश करचो. हे तिनूय मोखी घेवन आंदोलन चलतालें. हांव म्हणटा कोंकणी आंदोलन चलतालें, मराठी आंदोलनूय चलतालें ताचे बरोबर आनी ते मराठी राजभास जावची म्हणून झुजताले. पूण हांव कोंकणी आंदोलनाचेर चड भर दिता हांगासर, कारण
ही 4 मोखी घेऊन ते जे चालले ताणें 10 सप्टेंबर 1985 दिसा हाका आमच्या मुखेलमंत्र्याक सांगलें, म्हणजे एक निवेदन दिवन सांगलें की 90 दिसां भितर तुमी हो प्रश्न सोडोवचो, नाजाल्यार कितें जायत सांगूं नजो. पूण सरकाराचे जशें बांदोडकार सरकार आनी ताचे उपरांत शशिकला सरकार आनी हांचे कडेन कांयच जालें ना, तशेंच राणे सरकार तेन्नाय बी कांयच करूंक शकलो ना. 90 दिसां भितर ताणें कांय, आनी त्या खातीर मागीर राजभास तुमी करिना म्हणून होमखण पेटली. संजीव बाब, होच प्रश्न म्हाका तुमकां विचारन दिसता की राजभास आंदोलना फाटले जे उद्देश आशिल्ले ते सफळ जाल्यात? काय प्रमाणात जाल्या, अजून पूर्ण जावना. कांय नोटिफिकेशनात आयल्या सरकारी कामकाजाक कोंकणी सामकें आवश्यक बी हो विशय आयला. आनी तशें पळोवंक जाल्यार पार्ट्यो बिट्यो ह्यो बदलल्या, पूण 35 वर्साच्या काळान हें जें जालां न्ही तशें तें मातशें कमीच जालां. पूण आमकां राजभास कायदो पास जाल्या उपरांत आमी मातशे सुस्तेले, मान्य करूंक जाय. म्हाका कोण आरोप बी केल्यार हांव घेता, पूण आमी सुस्तेले. आनी म्हज्या नदरेन एक दबाव गट जर आमचो त्या वेळार उरिल्लो जाल्यार इम्प्लिमेंटेशनाचे नदरेन जाल्यार तें काम म्हज्या नदरेन फुडें वतलें आशिल्लें. आनी राजभास संपूर्ण राज्य कारभारान जी येता पळय ती एकय रातीन आनी 2 वर्सांनी येना. पूण 35 वर्साचो काळ जो गेला न्ही तो म्हजे कोतान चड काळ जाला. ह्या काळांत आनिकूय कांय गजाली गॅझेट येवंक जाय आशिल्लें. आतां सगळें सोंपें न्ही. म्हज्या नदरेन त्याच बरोबर हांव गजाल सांगता की ह्या 2-3 दिसां पयलीं म्हणजे इतल्या वर्सां उपरांत सगळ्यान म्हत्वाचो विशय की कोंकणी भाशा मंडळान अन्वेषा सिंगबाळाच्या अध्यक्षते खालच्या कोंकणी भाशा मंडळान 2-3 दिसां पयलीं जो एक जाहीरनामो पळय केलो तो म्हजे नदरेन तो खूब म्हत्वाचो. वो जावं कितें आसूं, उसरां कांय जायना. निमाणें पुंडलीक नायक कवितेन बी म्हणटा उसरां येवपी पावसाकूय तुफानाचे बळगें आसता. आनी आतां कोंकणीक हे राजकारणी कितलेय भियों, राजकारणाचें कोंकणी शिवाय कांय जायना. आनी कोंकणीक तसो विरोध बी आतां आसा म्हणून खंयच्याच राजकीय पक्षान भिवपाचें ना. आमच्या अस्मितेचें रक्षण आनी आमचें मागीर गोंयकारपण बी करपा खातीर म्हजे नदरेन ताजें मातशें प्रभावीपणान अंमलबजावणी करची. आनी भाशा मंडळाचें जें निवेदन आसा ताजो म्हजे नदरेन फक्त भाशा मंडळ हांव धरिना. भाशा मंडळान एक म्हत्वाचें पावल मारलां, पूण ताका सगळ्या कोंकणी संस्थांनी आनी सगळ्या कोंकणी घटकांनी प्रत्येकानी, हांव स्वता सरकारान अर्ज करता आसतना कोंकणीन करता, आमी सगळ्यांनी तें करचें. आनी तें जर आमी केलें आसत जाल्यार ताज्या खातीर रस्त्यार सुद्दां येवचें पडटलें अशें म्हाका दिसना. तें आपोआप घडटलें, कोणाचो ताका विरोध ना. पूण हाजो फाटपुरवण जावची, पूण ती अंमलबजावणी अग्निबाब मातशी जावंक जाय तशी जावना. कित्याक 35 वर्सांचो काळ म्हणजे खुबूच गेलो. ताच्या पयलीं 1 मिनीट सांगता. हांव हाज्या बरोबर सगळ्या हातूंत एग्री जायना. म्हाका दिसता राजभास चळवळ जी आसली आपल्या मुखार कांय मोखी दवरून ते चळवळ करताले. त्यो सगळ्यो मोखी म्हणजे 3 जैतां ताणें हातासली आनी ओपिनियन पोलाचे एक 4 जैतां हातासली ती पूर्ण केली. कोंकणी राजभास जाली, राजभास कायदो जालो, कोंकणी घटक राज्य जालें आनी कोंकणी 1992 वर्सा कोंकणी 8व्या अनुसूचीत पावली. म्हणजे सगळे आमचे जे मागण्यो आसल्यो, कोंकणी चळवळीच्यो मागण्यो आसल्यो, कोपराच्यो ज्यो मागण्यो आसल्यो त्यो परिपूर्ण जाल्यो. श्यामबाब, फक्त म्हाका ह्या हाजे कडेन इतलें दिसता की तुमी म्हणटात त्यो तश्यो पळोवपाक गेल्यार शॉर्ट टर्म मागण्यो आशिल्ल्यो आनी संजीव बाब म्हणटा पळय त्यो म्हाका दिसता लॉंग टर्म. जेन्ना राजभास राजभास कायदो जेन्ना जाता ताची अंमलबजावणी सरकारान करपाची आसता न्ही. ती जर थंय सरकारान जर कामकाजाक मात्तूय कोंकणी येना जाल्यार मागीर कायदो तिळो कसो. हांव हाकाच धरून संजीव बाब मातसो एक वेगळो प्रस्न विचारता. आतां राजभास कायदो पारीत जालो जाल्यार 35 वर्सां जालीं, पूण अजून पर्यंत मदीं कोण शिष्टमंडळ वचून सरकाराक मेळटात आनी अजून मराठी ही जाली पाहिजे आनी खंयची कितें जाली पाहिजे. सो अजून हो प्रस्न जितो आसा असो आमकां दिसता, किंवा ह्या कायद्याक अजून भंय आसा? म्हज्या नदरेन पळय, कायद्याक भंय आसा आनी ना, सरकार कशें चिंतता ताजेर आसा. म्हणून आमचो दबाव गट आसा पळय तो आसचो. कोंकणी भाशा मंडळान उबारिल्लें पावल त्या खातीर म्हत्वाचें.
तशें कोण आमी घाय रावपाची गरज ना. एक काळ असो जालो की हांव सदांच अग्निबाब हांव सांगता की वेगवेगळ्या लिपीचे प्रश्न निर्माण जाल्ले, सगळे जाल्ले, आमचें मातशें संघटीतपण आसा तें मातशें सदळ जाल्लें. हें सगळें आमी एकठांय परत येवपाक जाय आनी हें येवन ते नदरेन एक फळीत एका गटान तें काम करचें आनी म्हज्या नदरेन आमी एक वॉचडॉग म्हणून वावुरचें पडटलें सदांच. कित्याक आज कोंकणीक खरे विरोध नाच, पुणून एक सादें पत्रका पुरतोच विरोध आसता तो. प्रत्यक्षान तशें मराठी बी मराठीचो विशय बी व्हडलोसो प्रकरपणान ना, पुणून आमी कितें आसा राजकारण्यांक पातयप नासता न्ही. हां 5 मतांक सुद्दां जाल्यार राजकारणी तें फाटी ना म्हणटा आमी कोंकणी कोपरा ना, केपीए ना, पूण आमी कोंकणी भाशा मंडळ ही आमची संस्था म्हणून पळयतात. आनी कोंकणी भाशा मंडळान जो जाहीरनामो केला सगळ्या लिडर्सांक दिला तो एक खूब म्हत्वाचें पावल अशें दिसता. पूण तें चालीक रावपा खातीर मातसो आवाज जावपाक जाय. ताजो आवाज तितलो जायना. त्या भायर म्हाका आनीकूय कांय भुरग्यांक शाबासकी दिवपाक जाय, तांची राज्यपालाक दिवपाक जाय. आनी राज्यपाल चालीक लावची म्हणून आमच्या राज्यपालाक एक पत्र दिलां तें. आणि ह्या सगळ्या युनिव्हर्सिटीन शिकपी भुरगे राजत हेगडो आनी बाकीचे आनी आतां आमकां लक्ष दिवचें पडटलें खंय जाणा. आतां निवेदनां आमी दिल्या, आतां नवी विधानसभा स्थापन जातली पळय त्या वेळार हो विशय आमी भाशा मंडळांनी परत वचचो पडटलो. कित्याक आतां पळय दिला तें घेवन तें बलतान घालतले. तुमी सांगले ताचे कडेन हांव एक सहमत आनी एक ल्हानसो अणभव सांगता. वेश्याबाईच्या फुडारपणा खाला आमी जेन्ना राजकीय पक्षांक मेळटाले, 1-2 राजकीय पक्षां कडेन हांवूय गेल्लो मेळती तांकां मेळपाक. आनी एक राजकीय पक्षाचो अध्यक्ष ज्या राजकीय पक्षान आज पर्यंत हाली पर्यंत कोंकणीक नकलामी करपाचोच प्रयत्न केला मराठीचो भाग घेवन, ताच्या अध्यक्षान म्हळें येस येदीशी आमची भास ती आमीच मुखार व्हरना जाल्यार आनी कोण व्हरतले. सो हो बदल घडला मानसिकताये भितर आनी राजकीय सकारात्मक. आनी आतां सगळे राजकीय पक्षाची भाशणां प्रचार कितें म्हणून आनी विधानसभेन सुद्दां जाता वर सगळो जालो न्ही म्हणटा म्हज्या नदरेन विरोध ना. तो वेळ कमी आसा. हांव फक्त एक निमाणो प्रस्न घेता. ताचे पयलीं म्हजे कडेन जो एक प्रस्न आशिल्लो तो मागणे भितर कन्वर्ट करता. उदय बाबान व्हडलें घर ही कादंबरी बरयली इन्क्विजिशनाचेर, आनी तुमी कादंबरीच कित्याक बरयली अशें तांकां हांवें जेन्ना विचारलें एका मुलाखतींत, तांणी म्हणलें की आयज असो इतिहास वाचपाची भुरग्यां मदीं तरणाट्यां मदीं कमी जाल्या, आवड कमी जाल्या, आनी ताका लागून आपणे कादंबरी जी वाचतले लोक अशे तरेच्या कादंबरींतल्यान तो विशय आपणे मांडपाचो प्रयत्न केलो म्हणून, आनी तो यशस्वी जालो. ही मागणी तुमच्या दोगांय कडेन की तुमचे कडेन तुमचो अभ्यास इतलो आसा की फुडाराक अशा तरेच्या साहित्यांतल्यान, सर्जनशील साहित्यांतल्यान हो विशय, कारण तुमच्या पुस्तकां भितर ते थोडेशे लागीं पावता. सो कथांच्या स्वरुपांत आसत, कादंबरीच्या स्वरुपां भितर आसत तें येवचें. ही भासाभास सोंपयता आसतना एकच तुमकां सगळ्यांक विचारपाचें आसा की अशे तरेच्या इतिहासीक विशयांचेर जर आयची तरणी पिळगी नवे लेखक जर बरयतले जाल्यार तांणी कितें जतनाय घेवपाक जाय, हो प्रस्न म्हजो आनी निमाणें जर ऑडियन्सांतल्यान प्रस्न आयला ते घेतल्यानी आमी ह्या चर्चासत्राचें समारोप करतले. की नवीन बरोवप्या खातीर इतिहासीक संदर्भांतल्या एखाद्या विशयाचेर बरयतना तरणाट्यांनी कितें जतनाय घेवपाक जाय. इतिहासीक संदर्भान जर कितें बरयतलो जाल्यार तशी बैठक मारून, तशी बसका घेवन बरोवपाचें, तशें कॉन्सन्ट्रेशन जावपाची गरज आसा. आनी तशे तरेच्या भुरग्यांनी मुखार वचून गोंयच्या इतिहासान कितल्योश्योच गजाली घडलेल्यो आसा, कितलेसोच काळ अशे तरेचो आसा जाचेर कितल्योच कादंबरी येवंक जाता. तो इन्क्विजिशनाचोच काळ जाय असो ना, जाल्यार इवन पोर्तुगेज वसाहत कशी जाली ताजेर सुद्दां एक कादंबरी येवपाक शकता. आयचे तरणाट्या मुखार तें आव्हान कशें आसात. जे साहित्यीक वृत्तीचे तरणाटे आसात ताणें जरूर थोडेशें संशोधन करून अशे तरेचे इतिहासीक इतिहासीक नवे तरेन जिवो जावन जांकां ही पिळगे मुखार जांकां ही इच्छा अग्निबाब आसा तांणी हो वावर फुडें व्हरचो. कित्याक आमी जो केला तो पूर्ण सगळो 100% वावर अशें म्हणूंक मेळचो ना. म्हणटकच तांकां निमाणे हे तरणाटे आमच्या भुजार उबे आसा न्ही, म्हणटकच भुजां तरी आमची अजून घट आसा. म्हणटकच तांकां हें सोंपेपण आमी रॉ मटेरियल तरी आमी दिलें. म्हणजे त्या हातूंतल्यान तांची कल्पकता, तांची बुद्धिमत्ता, कित्याक आमच्या परस निश्चित तांची नव्या तरणाट्याची बुद्धिमत्ता वेगळे तरेन आनी नवे नवे आतां माध्यमांय तांच्या संवकळीची जी आमची चड संवकळीची न्ही, त्या सगळ्याचो घेवन हें म्हायती मेळोवन
तें म्हजे नदरेन जावचें लेखन तशें. आमी हो बुन्यादीचो वावर केला. सगळें आमचे कडल्यान कळस सोडोवपाचें काम ताणी करपाचें. आतां आमचें सार्थक जालें म्हणपाचें कामाचें. ऑडियन्सा कडच्यान एक 2-3 प्रस्न आयिल्ले आसात. संक्षिप्त तातूंतल्यान आमी ते उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करया कारण वेळ सोंपत आयिल्लो आसा. एक दर्श शिंकरे आमकां विचारता की कोंकणी राजभास जाली, कोंकणी खातीर वेगळें काम चलता, अशा वेळार भायल्या राज्यांनी रावन कोंकणी खातीर योगदान कशें दिवप शक्य आसा? हांव ताचो एक आन्सर दिता. भायल्या राज्यांनी रावून ताका मोर्चा बी काडपाची गरज ना. आतां कोंकणी साहित्य निर्माण जालें. ताणें हें साहित्य हांगचें कोंकणी साहित्य भायर जे कोंकणी वाचपी कोंकणी म्हणून आसा तांचे मेरेन हें साहित्य पावोवपाच्या नदरेन तर ताणें कार्य केलें की ताका मर्यादा आसतली न्ही कोंकणी काम करपा खातीर. तें ताणें ताजे कडल्यान जर घडलें आनी ताका जर बरें दिसलें जाल्यार ताणें स्वता बरयलें आनी बाकीचे कोण आसा तांकां बरोवपाक प्रवृत्त केलें. हें ताजें कोंकणींतलें व्हडलें कार्य ठरतलें. इतलें केलें जाल्यार ताणें व्हडलें काम केलें अशें हांव म्हणन. राजभास आंदोलनाक लागून गोंय कोंकणी राज्य जालें आनी त्या खातीर गोंयकार जे भायर आसात तांकां कोंकणी बद्दल एक तरेची आस्था निर्माण जाल्या. ताणें ती आस्था तशीच दवरची आनी वाडोवची. आनी जाता तितलें आतां संजय बाबान सांगलां तशें जे ऑनलायन सगळें साहित्य येता तें वाचचें निदान रियल साहित्यूय वाचचें आनी त्या भायर सरकाराक पत्र बरोवन आमकां कोंकणींतल्यान जाप दियात, राजभास आमचे चालीक लायात म्हणून तांकां पत्रां बरोवचीं. वेगवेगळ्या देशांनी समज अमेरिकेक कोण रावता ताणें सरकाराचेर प्रेशर हाडचो, सरकाराचेर दबाव हाडचो, आमचे कोंकणीक चालू करात, ती जर राजभास जाला ती चालीक लायात असो दबाव हाडपाची पत्रां वेगवेगळ्या देशांतल्यान जर येत रावली जाल्यार थोडोसो तरी हें जाता. खेरीतपणान आमी सोशल मिडियाचेर जेन्ना हें करता तेन्ना कोंकणींतल्यान व्यक्त जावप खूब म्हत्वाचें आसा. संजीव बाब तुमकां प्रस्न आसा विशाल खांडेपारकाराचो की नवी आवृत्ती जर तुमी ह्या पुस्तकाची काडली जाल्यार कितें आनीक बदल तुमी करतले? नवी आवृत्ती हातून जाली जाल्यार तातूंत कितें चुकलां बी जाल्यार हांव सारकें करतलें. पण नवी आवृत्ती म्हणटा ती दुसरें पुस्तक जावं शकना. हय, दुसरें बरोवपाचें जाल्यार वेगळोच विशय घेवन बरोवचें पडटलें. कित्याक हांवें कितें केलां म्हजे कडेन जितलें काम जालें शक्य जालें तितलें हांवें काम केलें. आतां नवी आवृत्ती जर आयली जाल्यार ताजो व्यापूय मोठो आसा. चड नवरी आनीक वेगळें जाल्यार व्याप मोठो आसा. म्हणटकच म्हजे नदरेन हांवें जितलें म्हजे कडल्यान जावपाचें आशिल्लें तितलें घडलें. आतां फक्त चुको बिको उरल्या त्यो दुरुस्त तितलें करप शक्य आसा. सुशांत बाब लोलयेकार विचारता अजून पर्यंत कोंकणी राजभाशेचो वेव्हार सरकारी कार्यालयांत पुरायपणान कित्याक जायना? सरकाराची अनास्था सरकाराक मनानूच येना कोणाक आनी तांकां राजभाशे बद्दल गरजूय ना तांकां. गोंयचे स्वातंत्र्य दीस एक मनयतात, अस्मिताय दीस म्हणजे ओपिनियन पोल दीस खंय मनयतात. तांकां बरोबर शांबाबाचें तांकां ज्या दिसा दिसतलें की ह्या राज्यभाशेची अंमलबजावणी केली जाल्यारूच आमचें फुडलें भवितव्य हो जेन्ना दिसतलें तेन्ना ते करतले. आनी मातशें आमी बी मातशें हय भायर येवपाची गरज आसा. सरकाराकूय आसतना आनी लोकांकूय आसता. आमकां भायर नाल्यार तांचेर कित्याक म्हणून येतलो तो? वैदेही धारपकार विचारता की कोंकणी राजभास चळवळीच्या दृश्टीन तुमी आयच्या तरणाट्यांक कितें संदेश दिवशात? म्हजे नदरेन आयच्या तरणाट्यांनी कोंकणी राजभाशेचो कायदो हो त्या वेळा वयल्या आंदोलनांतल्यान संघर्शांतल्यान केला. हो कायद्याक कोणेच हाजे फुडें हात लावपाक जायना. त्या खातीर सगळ्या नव्या पिळगेंतल्या तरणाट्यांनी दक्ष रावचें आनी कोणूय कोंकणीक जर नकलामी करता आसत जाल्यार ताका उत्तर दिवचें आनी खबरदार म्हणून सांगचें. हें काम नवे पिळगेन करचें हाजो अर्थ आमचो ताका सपोर्ट बी आमी सामके भितडेक रावतले अशें कोणें समजुपाचें न्ही. पूण हो भार आतां मेरेनची कोंकणी जी चळवळ आसा ती तशीच एकामेकाच्या बुजा वयल्यान दुसऱ्या बुजार तिसऱ्या बुजार गेल्या. म्हज्या नदरेन ताजो प्रश्न म्हत्वाचो ताजें स्पिरिटूय म्हत्वाचें. ते नदरेन ताणें फुडाकार घेवचो
जनजागृती करची विद्यार्थी वर्गामध्ये नव्या पिळग्यामध्ये हो म्हजो तांकां संदेश आसा. आणि संदेश तुम्ही बरो सामको पोट हातूंतल्यान दिला, भितरल्यान दिला आणि म्हाका दिसता की ज्या हातूंतल्यान भितरल्यान तुम्ही दिला तितलोच भितर मरेन तांचो तो पावतलो म्हणून. शामबाब, निमाणो प्रश्न, इतिहासाक धरून तरणाट्या मुखार कसली आव्हानां आसात आयच्या, जी आव्हानां आमच्या भुरग्यांनी पेलची अशें तुमकां दिसता? सगळ्यात म्हत्वाचें अशें हे राजभास, घटकराज आनी 8व्या वळेरेंत कोंकणी पावल्या आनी तातूंतल्यान जे आमकां फायदे जाले त्या फायद्याचो पुरेपूर तांणी आस्पाद घेवचो, ताचो उपयोग करचो आनीक तातूंतल्यान प्रेरणा घेवन म्हणजे कोंकणी चळवळींतल्यान प्रेरणा घेवन राजभास आंदोलनांतल्यान प्रेरणा घेवन मुखावेले कामां करची. हे चर्चा सत्र जवळ जवळ 1.5 तास चलिल्लें, खूबच बरें प्रभावी जालें अशें हांव धरून चलतां. आनी म्हाका जेन्ना अन्वेषा बायन विचारलें की ही जी माळ आसा, आयच्या दिसाचो एपिसोड आसा, मुलाखत घेवशी काय म्हणून, आनी जेन्ना हांवें नांव आयकलीं शामबाब वेरेकार, जांचे बरोबर हांवें कोंकणी भाशा मंडळांत काम केलां जांचे बरोबर, आनीक सदांच बऱ्या कामाची तोखणाय करपी आनी मातशें हेवटेन तेवटेन चुकलें जाल्यार तितलेंच बडी दाखोवन जाग्यार हाडपी अशे तरेचे संजीव बाब आसात म्हणून म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांवें सामकें उमेदीन ही जबाबदारी म्हज्या खांद्याचेर घेतली. आनीक म्हाका खूब बरें दिसता आयज वेगळे वेगळे पैलू जे आसात राजभास आंदोलनाचे आनी ह्या पुस्तकाच्या संदर्भांतले ते तुमी खूब बरे खोलायेन विस्कटावन सांगल्यात आमकां. हाचो फायदो आमकां सगळ्यांक जातलोच. युट्यूबाचेर हो जो व्हिडियो आसा तो अभ्यासकांक फुडें बी पळोवपाक मेळटलो, अभ्यास करपाक मेळटलो. तुमी दोगूय जाण आयज हांगा आयले म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक फुडलीं सुत्रां परतून एक फावटी ह्या कार्यावळीची संयोजक जी आसा बाय समिक्षा कडेन सोंपयता. अग्निसरान म्हळां तशें निश्चितूच प्रेक्षकाक चडान चड लाव जालो आसतलो, हातून कांयच दुबाव ना. आयच्या ह्या मुलाखतींतल्यान खूब कितें नवें जाणून घेवपाक मेळ्ळें. राजभास चळवळी संबंदान इतिहास आनी म्हत्वाच्या घडणुकांचेर श्यामबाब तशेंच संजीव बाब तुमी उजवाड घातलो. कांय तथ्याय नदरे मुखार हाडली. तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो, ही कार्यावळ यशस्वी जावपा फाटल्यान जायत्यांचो सहभाग आसा. तांचे ह्या वेळार उपकार मानप गरजेचें. राजभास आंदोलनाचेर आपल्या दीर्घ अणभवांतले कांय खीण आमच्या मेरेन पावोवन भोवमोलाचें ज्ञान आमकां दिल्ले खातीर आमचे मुलाखतदार भोवमानेस्त संजीव वेरेकार बाब तशेंच श्याम वेरेकार बाब तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आयचे आमचे मुलाखतकार भोवमानेस्त अनंत अग्निसर, तुमच्या वेंचीक आनी सुटसुटीक प्रश्नाक लागून चडान चड म्हायती आमच्या मेरेन पावली. तुमकांय देव बरें करूं. फुडें जांच्या सहभागा बगर ही कार्यावळ हांगा जावची नासली ते म्हळ्यार ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले सगळे गोंयचे तशेंच गोंया भायले आस्वादक, शिक्षक, विद्यार्थी, साहित्य मोगी, भाशा प्रेमी तशेंच तांत्रीक स्वरुपाचे वांगडी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सोंपोवचे पयलीं एक कळोवणी. कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 24 फेब्रुवारीक सर्गेस्त कवी आनी लेखक श्रीधर कामत हांच्या साहित्याचेर चर्चा जातली. मंडळाच्या सगळ्या उपक्रमाक, कार्यावळीक तुमचो उपाट मोग आनी प्रतिसाद आमकां मेळत आसा. हो मोग असोच आमकां आमच्या फुडल्याय कार्यावळीक मेळत रावतलो आनी कोंकणीचो हो परमळ पुराय संवसारभर पावोवंक तुमचोय हातभार लागतलो अशी आस्त हांव बाळगितां. हीच निर्मळ भावना आनी विश्वास दवरून ही कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं.